भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप। भावा भयणीनो, क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यान ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरली थोडी जाणां कशें म्हणटात। मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना, आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फळ आनी तुमचो भावार्थूय निर्फळ। इतलेंच न्हय, तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला। पूण मेल्ल्यान ती पुनर्जीवन जायना जाल्यार देवान ताका पुनर्जीवन करूंक ना। मेल्यान ती पुनर्जीवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना, आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ, तुमी आजून तुमच्याच पातकांनी आसात। म्हणटूच जी क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो। फकत ह्या जिवितांत क्रिस्ताचेर भरवंसो आमी दवरताव जाल्यार सगळ्या मनशावण आमची गोत अदीक सुरसुऱ्यांची। पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला। देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातले। सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजे प्रार्थन आयकून घे, म्हजे विणवणेक कान दी, म्हज्या ओंठांचेर फोडना लोबाडिना। जबाब, तुजे मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातले। हो पळय हांव आसा तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दिताय देवा, म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक। तुका शेरोणां येतल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय। जबाब, तुजे मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातले। तुजे दोळ्यांतले बावले वरवीं तूं म्हाका राख, तुज्या पाकोट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपय। हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजे मुखामळ बघूंक पावतलो, आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो। जबाब, तुजे मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातले। उद्गार। Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora। बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीचे दुनिया सर्गीचे गूट सुपुर्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता। Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora। लूका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाची शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका नोंगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो। ताचे सांगाती 12 शीस आसले, आनी जांचे वेळे ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगतांतल्यो
ताणें बऱ्यो केलेल्यो कांय बायलो. जिचे वेळे 7 देंवचार भायर सरलोले मागदलीन म्हणटात ती मारिया, हेरोडीच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जोआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायल्यो, त्यो आपल्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजू देवाचें राज परगटीत गेलो आनी जायतीं जाणां लागशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करतालीं. ताचे 2 दूत आनी तशेंच मारी मागदालीन, जोहाना, सुजन आनी दुसरी भयणां 2 दूत जेजून विंचून काडलोले आपलो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक. पूण ह्यो अस्तुऱ्यो ताचो पाटलाव खरेपणीन कित्याक करतालीं? कित्याक जेजून तांचे वेले देंवचार काडलोले तशेंच तांकां जायते दुयेंसांतलीं बरी केलीं. जेजूची खरी ओळख घेवचे आदीं ह्या कारणांक लागून ती ताचो पाटलाव करूंक लागीं अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण उपरांत ती जेजूक सांगात कित्याक दित रावलीं? जेजू मेसायस म्हूण तांणी सोत मानलें आनी जेजूची खरी ओळख घेवंक तीं वावुरलीं. जेजूक तांणी आपल्या जिविताचो मास केलो. जेजू परगडटालो ती शिकवण तांणी काळजांत रिगोयली आनी उपरांत ताची गोवाय ती जावंक पावली. आयज पयल्या वाचपांत भागिवंत पावलू कोरिंतकारांक आनी आमकां उगडास करता. जेजूच्या पासकांचो गूट जावन आसा आमच्या भावार्थाची तेंगशी आनी जेजूचेर भावार्थ दवरून जियेल्ल्या शिवाय आमकां तारण मेळचें ना. जेजूच्या लागशिल्ल्या शिसामाशीन आमी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक वावरुया आनी सगल्या काळजान आनी उमेदीन ताचो पाटलाव करुया.